हजारांनी लोक येता आनी येता त्या वाटेरच व्हडलो फोंड पडला आनी लोकांक येवंक मेळना आनी लोक येवन आमची चेष्टा करतले, आमचे गव्हर्मेंटाची चेष्टा करतले। तेन्ना अशें खंय तरी जायना आनी आमचे प्रोग्राम करता आमी। 2 वर्सां प्रोग्राम जालो, गेल्ल्या वर्सा लोक सामको ही जागा पावंक नासली जाल्यार ह्या वर्सा प्रोग्राम जालो तेन्ना 200-250 लोक। कित्याक कारण कितें, खंय तरी लोकांक फटयता अशें दिसता। तेन्ना हांव सुभाष बाबा कडेन मागता की तेच्या हातींत हें सगळें आसा, तेणी ह्या येताच्या सिजनाक तरी हें करून दाखोवपाचें। ना तुमचें जायना आमकां खंय तरी सांगा, आमी शिवप्रेमी कडेन वचोन कितें तरी हेल्प मागून तेची राखण करून तेका खंय तरी पडपाचो स्टॉप करूंक शकतात। प्रत्येक किल्ल्याक हांगा क्रॅक जाल्ले आसात। केन्ना हो किल्लो कोसळत आनी कोणाचेर जर पडत हेची गॅरंटी कांय ना। आर्कायव्स आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट मिनिस्टर जे आसात तेणी फक्त आश्वासनां दिल्लीं हांगा। हेजे पयलीं बी हांगा आमदार हांगसरलो गांवचो आमदारान बसून खूब फावट आश्वासनां दिल्लीं आसा, पूण तेजेर कांय केल्लें ना। की जे ते बडायो मारतात, आमी अशें करतले, आमी तशें करतले, आमची संस्कृती अशी सांबाळटले तशी सांबाळटले, हे आज हांगा जिवंत उदाहरण आसा। 2 वर्सां पासून हांगा चीफ मिनिस्टर स्वता येता, शिवजयंतीच्या दिसा हांगा कार्यक्रम घडटा, प्रत्येक फावटी तो उत्तर दिवन वता की आपूण ही हो जागो रिस्टोर करतलो। खरें सांगप म्हणजे हांव हांगा उबो आसा, आमी हांगा उबे आसा, पूण म्हाका इतलो भंय दिसता की खंयच्याय क्षणाक हे कोसळून पडपाची हांगा शक्यता आसा।